मंगळारा काणकोणचे भाजपचे आमदार रमेश तवडकर हांची सभापती पदार निवड जाल्या। एलेक्स सिकेरा हांचो 9 मतांनी पराभव केलो। रमेश तवडकर हांका 24 तर सिकेरा हांका 15 मतां पडली। आरडीएक्स गोवा खातीर परवडच्यान गौतम शिरोडकार। नेमणूक जाल्ली आसा। खऱ्या अर्थान म्हजे सारको सामान्य कुटुंबांतल्यान येल्लो भुरगो म्हणजे एक गर्व आसा म्हाका। केद्या मोठ्या पोस्टाचेर भारतीय जनता पार्टीन तशेंच विधानसभेच्या सदस्यांनी म्हजेर जबाबदारी दिल्ली आसा। त्यामुळे हे एक पद संविधानीक पद आसा आणि ह्या पदाक योग्य न्याय दिवपाच्या दृष्टिकोनांतल्यान हांव प्रयत्न करतलो। सभागृहाची गरिमा राखून सभागृहाचे सगळे नियम आणि सभागृहाचे जे सत्ताधारी पक्ष विरोधी पक्ष अन्य पक्षांचे सदस्य आसा या सदस्यांक घेऊन विधानसभा एक बऱ्यापैकी चलोवपाच्या दृष्टिकोनाचो प्रयत्न करतलो। आता हो जालो एक विधानसभे पुरतो मर्यादित जो विषय आसा, पण ताज्या पेक्षा म्हाका दिसता म्हजो छंद हांव एक सामान्य कार्यकर्तो, ग्रामीण भागांतलो मनीस। त्यामुळे म्हजें आज मन गर्वान फुल्लां। इतल्या खातीरच की पद हे खूब मोठें आणि पदाक मान आसा आणि या पदाक मान असल्यामुळे गोंय सरकार, गोंय सरकारचे मंत्री, गोंय सरकारचे अन्य खाती आणि तशेंच केंद्र सरकारच्या माध्यमांतल्यान ज्यो अनेक योजना किंवा आमच्या देशाचे पंतप्रधान जे अपील करतात, ह्या पदाचो उपयोग करून स्वयंपूर्ण गोंय ही संकल्पना गेली 4-5 वर्षां हांव स्वता राबयतां। त्यामुळे म्हजी कल्पना आसा ग्रामीण भागांतलो मनीस सक्षम जावप जो आसा न्ही, त्या दृष्टिकोनांतल्यान अनेक संकल्प म्हजे समोर आसात। त्यामुळे अनेक जणांचे दिसता कशें एखादो मंत्री जालो जाल्यारच ती जावपाक शकता, ह्या गोष्टी कडेन हांव सहमत ना। कारण हांवें फाटल्या अनेक वर्सांच्या कालखंडाक सुद्दां जे आसा न्ही, हांव आमदार नासतना सुद्दां अनेक गजाली हांवें करून दाखयल्ले आसा। फाटल्या 5 वर्सांक आमी पळयतात दिसभर गोंयभरच्या लोकांक खबर आसा। त्यामुळे आज तर अशा तरेचें एक मोठें संविधानीक पद मेळ्ळें आसा। त्या पदाक गोंयाक आनी देशाक ताका मान आसा। ह्या सगळ्या पदाचो उपयोग करून जे आसा न्ही, ग्रामीण भागांच्या लोकां खातीर ज्यो गोष्टी करपाक जाय त्यो गोष्टी करपाच्या दृष्टिकोनांतल्यान आनी म्हजो प्रयत्न आसा गोंयभरांतलो जो शेतकरी आसा, सामान्य मनीस आसा, ताज्या हृदयाक हांव वचपाच्या दृष्टिकोनांतल्यान ह्या पदाचो उपयोग करून हांव काम करतलो। 50% वयर आमदार नवीन आमदार फर्स्ट टाइम जाल्ले आमदार तेंचे कडेन तुमी कशें पळयता? नवीन जरी आमदार उरले तर म्हाका दिसता की सामाजीक दृष्टिकोनांतल्यान चळवळींतल्यान आयल्ले आमदार, म्हणजे तांकां थोडे वेळ शिकपाक वतलो कांय गजाली विधानसभेचे नियम कामकाज शिकपाक वतले। पण विधानसभा आमचो प्रयत्न आसा की तांकां ट्रेनिंग दिवपाच्या दृष्टिकोनांतल्यान तांकां तांचे कडेन विधानसभेचें कामकाज आसा चडांत बरे पद्दतीन पावोवपाच्या दृष्टिकोनांतल्यान आणि त्या माध्यमांतल्यान म्हणजे त्यांच्या मतदारसंघ किंवा गोंयभराचे इश्यू आसा ते व्यवस्थित तांकां हाताळून गोंयचो एक सर्वांगीण विकास करपाच्या दृष्टिकोनांतल्यान जे नवीन आमदार आसता सुद्दां तांकां आमी योग्य तरेन तांकां समजून घेवप आनी समजून दिवपाच्या दृष्टिकोनांतल्यान आमी काम करता।